राजबाग काणकोण हांगा ज्या जाग्यार दर्यो आनी न्हंयचो संगम जाता त्या जाग्यार गाळ साचलो आसा मोठ्या प्रमाणात। त्या कारणान नुस्त्याच्यो ज्यो होडी आसा त्यो परतून पडपाचें सत्र चालूच आसा। गेल्या 6 म्हयन्यां एक पडलेली, त्याची पयलीं आनी एक पडलेली आनी ती एक होडी जी आसा परतून पडली। हांगचो ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांगच्यान नुस्तें हाडपा भितर दर्या गेला आनी जेन्ना तो नुस्तें घेवन परत येतालो तेन्ना थंय गाळाक तेजी न्हंय लागली, बोट लागली आनी ती होडी परतून पडली। तेन्ना हांगच्या गांवच्या लोकांच्या आदारान ती सगळ्यांनी तेणी ती होडी वयर काडली। अखिल गोवा पागी समाज जे आसा तेणी अनेक वेळा लेखी स्वरुपान सुद्दां सरकारा कडेन मागणी केल्ली की हो गाळ काडचो म्हणून। कित्येक वर्सां जाली ते मागणी करीत आसा पूण अजून काय तेंची मागणी आयकना। भायर साकून नुस्तें घेवन येता आसतना भितर खाडी तोंडार पात ती बुडली। हांगासर आमी 5 लोक, कॉस्टल पोलीस सगळे, त्याचे बरोबर सगळे लायफ गार्ड आणि सगळे लोकांनी आमकां सहकार्य केलो आणि ती पात आमकां खंयच्या भाशेन ओडपाक लागली। पाटीर तुगे सद्या 7-8 म्हळ्यार 7-8 लोक आसलो। सगळे लोकांनी आमकां कितलो टायम आमी ओडलो, कशीच पात तडी येयना, कित्याक तेजेर नुस्तें आहलेलें आनी नुस्तें आहल्या कारणाक लागून ती पात भितर पुरवयत वचोंक लागली। जी नंतर आमी जेसीबी मशीन हाडलें आणि मसनाच्या साह्यान आणि आमी मदीं धरून ती पात आमी वयर तळी हाडली। वर्सान वर्स खंय नुस्तेकारांच्यो बोटी अश्योच परततात। वेळेर गाळ जाल्ल्या कारणान हें घडटा। सरकारान बेगोबेग हाचेर उपाय काडचे म्हूण काणकोणचो माजी नगराध्यक्ष रत्नाकर धुरी उलयलो। वर्साक थिंग पाती बुडटाय म्हणून सरकारान हिंगा गाळ म्हळ्यार ताजो कोस्तो उपसोचो, चिकोल काडचो आणि ते खोल घालचे। खोल तर ते घायले जाय तर येवपाची वाट म्हणटाय ताका आमी, नसम्या वाट। त्या वाटेन आमकां सरळ केनो बोटी भितर घेवपाक मेळटाय। हो प्रश्न आमच्या सरकारान सोडचो।